प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो पयलो आविस्वोर वोड 12 ते 15 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 1 वर्सेस 12 to 15। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान ताका भायर काडून अरण्यांत व्हेलो। 40 दीस तो अरण्यांत रावलो आनी सैतान ताची परिक्षा कोत्तालो। जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले। जेजू चोगांक खारव्यांक आपयता। जुवांक धरून कैद केल्या उपरांत नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें। जिवीत मन बदलात आनी सुवर्तमान मानून घेयात अशी देवाच्या राजाची बरी खबर परगोडीत जेजू गालिलेक आयलो। प्रितीच्या बाबडीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपली शिकोण ओ जें आपलें काम करपाचें आसलें तें कोमेस कोत्ता। देवाचें उतर आमकां सांगता आयज की जेजू जेन्ना तो आपली 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 शिकोण कोमेस करपाचो आसलो ताणें खारव्यांक विचून काडले। ताणें हे खारवी लोक जे निस्तें मारपाक वेताले तांकां विचून काडटा आनी म्हणटा आतां तुमी मनशांक धरपाचें काम करा। भाव भयणीनो आमी जाणो कितें घडलें तें। जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, तो आमचें मरण मेलो, ताणें आमची सगलीं पातकां घेतलीं आनी भाव भयणीनो जेजू खुर्सार वेच्या आदीं ताका पवित्र आत्म्या उदेशी बातीज मेळ्ळो। म्हणजे कितें, जेन्ना तो आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो करपाचो आसलो तेन्ना तो जुआं बातिस्ता कडेन वेता आनी जुआं बातिस्ताका उदकान बातीज दिता आनी त्या वेळार सर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवता, ताचो आवाज आयकता, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत म्हणून। आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू पवित्र आत्मो मेळटा, पवित्र आत्मो ताका अरण्यांत व्हरता, थंयसर सैतान ताजे आड येता, पूण जेजू थंयसर सैतानाच्या ताळणीन पडना। पूण जेजू आतां ते 40 दीस उपास करून आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागता, आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी करूंक लागता। आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आयचें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी पळयता की कशे भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयलो, ताणें आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी केली, ताणें पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर परगट केलें, अजाबां मिलाग्री लोकांक पेकोणी दिली। आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी म्हणटा की आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार, देवान आमकां पाटलावदार आसून वा ताजेर भावार्थ धरून आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला। आनी भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान सगल्या कडेन वचोंक जाता, देवाचें उतर परगट करूंक जाता। आमच्यान आतां जे भाशेन जेजून जें काम केलां, लोकांक पेकोणी दिल्या, तें काम आमच्यान करूंक जाता आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमच्यान वावर करूंक जाता। जेजू आमकां आयज सांगता की तो येयल्लो ह्या संवसारान आमचें जिवीत मन बदलूंक आनी शिवर्तमान आमी मानून घेवंक। म्हणटच जेन्ना ताणें ही शिकोण आपली कोमेस केली, ताणें सगल्यांक सांगलें तुमी जिवीत मन बदलात। म्हणटच भाव भयणीनो आमी जिवीत मन बदली ना जाल्यार आमच्यान केन्नाच शिवर्तमान मानूंक घेवंक जायना। आनी देखून आयज आमकां गरज हें आमी धर्माचें कोत्ता तें आमी फकत धर्म कोत्ता, आमचो संबंद देवाशी ह्या दिसांनी चड करून ना। आमी सजमतांक आमचो संबंद आहा, पूण संबंद फकत आमचो जाता जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेळटा। पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे कडेन उलयता, आमच्यान देवा कडेन उलोवंक जाता, आमच्यान देवा कडेन भासाभास करूंक जाता आनी तो जें आमकां सांगता आनी आमी जें कोत्ता तें आमी आतां आमच्या सर्गीच्या बापाची खोशी कोत्ता। ज्या भाशेन भाव भयणीनो जेजून ह्या संवसारान येवन आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी केली, तेच भाशेन भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान आमच्या सर्गीच्या बापाची खोशी करूंक जाता। आमी फकत धर्म कोत्ता, मागणी कोत्ता, आमी जें आमकां सांगलां तें आमी कोत्ता, पूण खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, खरेपणी आमी देवाचें उतर सजमना जाल्यार, आमी तें उतर करिना जाल्यार, पाळिना जाल्यार आमी आमचो संबंद देवाशी केन्नाच आसचो ना
आमी फकत आमकांच फटयतले हांव, आमी सजमयतले हांव की आमी क्रिस्तांव म्हणून, कित्याक आमी इगोर्जेक वता म्हणून, आमी तेर्स करता म्हणून, आमी मागणी करता म्हणून. पूण खरेपणी आमचें तारण जावचें ना. तर आयज भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां हें आमंत्रण दिता, म्हणटा आमी देवाचें उतर शिकपाक, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, आमी तें उतर पाळून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक, हें जावन आसा एका भावार्थीचें काम, हें जावन आसा एक एकल्या जेजूच्या पाटलादाराचें काम. हें फकत पाद्रीचें आनी थोड्या मोडवाशांचें काम न्हय, हें काम जावन आसा एक एकल्या भावार्थीचें. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमकां पवित्र आत्मो मेळटा. आतां आमच्यान आमची गोबायकी दिवंक जाता, आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता कशे भाशेन देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो, आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. जेन्ना लोक आमकां पळयता की आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, तांकां आतां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक ही आस आसता, ही खोशी आसता. कित्याक आमकां लागून, कित्याक आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून. भाव भयणीनो, आमी फकत क्रिस्तांव म्हणले आनी लोक जो जेजूक वळखना ती आमकां पळयत जाल्यार तांकां जाय आमचो जेजू, तांकां जेजू नाका, तांकां देव नाका. पूण जेन्ना आमचे कडेन जेजू आहा, खरेपणी पवित्र आत्मो आहा, आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आमची गोवायकी लोकांक जी आजून पासून जेजूक वळखना, जी म्हूण क्रिस्तांव म्हणटा पूण खरेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेना, आतां आमच्यान तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. तांकां खरे भशेन भावार्थी करूंक जाता. आमच्यान तांकां गोवायकी दिवन, तांकां शिकोवन दिवंक पवित्र आत्मो दिवंक जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी त्या भशेन आमच्यान भाव भयणीनो, हें देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज आख्या संवसारांत परगट करपाक जाता पवित्र आत्म्या उदेशीन. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी परतून परतून नियाळ करुया. आमी आयज तान देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या सर्गीच्या बापाची खोशी करून आयज आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.